पळे हांव सर्वेस्पराची चाकरन, तुझ्या उतरा प्रमाणे मुजे थंय जावं म्हणल्या उतरांनी आयचे सुवार्थेचें केंद्र खंयसर आसा म्हणून कळटा. हेर उतरांनी सांगचें तर आयचे सुवार्थेचें केंद्रच ताचें उतर. आयचे सुवार्थेचे सुरवातेरच हें उतर कोणाचें म्हणून आमकां स्पश्ट जालां. कित्याक आमी सुवार्थेकारान 6व्या म्हयन्यांत देवान गब्रियल दुताक गलिलयाच्या नजरेत नांवाच्या एक शारांतले एके आंवकारी सरशीन पाठयलो म्हणच्यांत ही उतरां देवाचींच म्हणून समजल्या. देखून लुकाचे सुवार्थेच्या देवशास्त्रीय नदरेन आनी आयचे सुवार्थेंत आटापल्ल्या मिस्तेराचे नदरेन आमी देवान पाठयिल्ल्या दुताक आयकूंक जाय आनी ताणें मोरयेक कितें म्हळें आनी कितें जाप दिली हाका चीत दिवंक जाय. जायते पावटी सांप्रदायीक तरान म्हणले परी आमच्या गांवान मोरयेचे जापीचेर वेता, पूण मोरीस तिचे जापींत तुज्या उतरा प्रमाणे जावं म्हणून बडव्याच्या उतरांक आमचें गमन ओडटा. बडव्यान हाडलोलो दैवीक संदेश आज आमकां फेस्ताक कारण जाला. बडव्यान मरये उदेशी उलयिल्लीं वर्ती उतरां मरयेक शर्मेवंक आनी चिंतूंक करतात. पूण बडव्यान वर्ते नाजूकायेन आनी तिचे थंय धैर्य भरून सांगलेलीं उतरां सगळीं ती कशी देवाच्या पुताक, परमोन्नताच्या पुताक पवित्रत्मेचे शक्तीन गर्भेस्त जातली म्हणल्याचेर आसात. तेच परी ह्या पुताच्या महानपणा विशीं, ताचे राजवडके विशीं आनी देवाच्या असाध्य आसलें सयत साध्य करच्या विशीं आसात. सुवार्ता जेजूक आयचे सुवार्थेचें केंद्र करून सोडता. मोरी हे सुवार्थेची प्रथम आयकोवपीन मात्र न्हय, प्रथम सई घालपीन जाता. सर्व तिका ह्या फुडा देवा उतराक सई घालपीन म्हणूनच मांडटली. तुज्या उतरा प्रमाणे म्हणली मोरी देवाचें उतर आयकूंक आनी तें जिवितांत रुता करूंक, अशें ताच्या उतरांक सई घालपी घालपिण्यो जावंक एक प्रेरण आनी पंत आव्हान.